बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या भोवमोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसो. भयणीनो आनी बाबानो, देव आमकां भेटोवंक येवचो वेळ आनी काळ ह्या विशयांत आयचे दिसाचे देवाचे उतार उल्लेख करचे संदर्भे सदांच्या आमच्या जिवितांत देवाची भेट विविध मनशा मुखांत आनी विविध रितीच्या सन्निवेशा मुखांत जाताना देवाक योग्य जाल्ले मनीस जावन आमी जियोंक ह्या मिसा वेळार देवाचे आदार आनी कृपा मागया. काळजंतांव दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्या तुका बापान धाडला सौम्या काकूतक. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूतक. आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सौम्या काकूतक. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षाचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. शिंहासणार बसलेल्याच्या उजव्या हातांत एक पुस्तक असो कवळो हांवें पळयलो. ताचेर भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरी मान तो बंद केल्लो. व्हडल्यान बोबमान परगडतलो एक दडंग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटालो, हो कवळो सोडोवंक आनी मोरी फोडोवंक योग्य जाल्लो कोण? पूण तो कवळो सोडोवंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी, संवसारी वा पाताळी कोणीय एकलो नातलो. कवळो सोडोवंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणूच ना म्हणून हांव गळगळ्यान रडलो. तवळ मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रडा नाका, पळय दाविदाच्या पाळा जुदाच्या कुळयेंतल्या शिवान जैत वेलां. देखून ताका हो कवळो सोडोवन ताच्यो 7 मोरी फोडचें हक्क आसा. तेदवां शिंहासणाच्या मदेगाद जिवियांच्या आनी मालगड्याच्या वृत्तां मदें उबी आशिल्ली एक शेळी हांवें देखली. ती जिवीशी मारिल्लीशी दिसताली. तिका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारार धाडलेले देवाचे आत्मे. ते शेळयेन वचोन शिंहासणार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. तिणें तो घेतासतना त्यो 4 जिवियो आनी ते 26 मालगडे शेळये समोर सरपडले. हर एक मालगड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें. तीं पात्रां देवाच्या लोकांची प्रार्थना. ते सकट एक नवें गीत गावन म्हणाले, कवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडूंक तुंच योग्य. कित्याक तुका जिवीशी मारलो आनी तुज्या रगतान सर कुळयां, देसां बासां आनी जनांगातावन देवाक जण तुवें मोलाक घेतले. ताचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणें घडलें. त्या घराण्याचे प्रथवेचेर राज्य चलयतले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. एक नवे गीत गाया. भक्तांचे सभे ताची होगळी गाजया. इस्रायेल आपल्या रसनात उल्हासू. सियोनात असलेली आपल्या राजात संतोषू. आमच्या देवाची आम्ही सेवा करच्या. तुवें आमकां
नास खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करून वियोल विण्यान संगीत करून सर्वेस्पोर आपल्या लोकात संतोष पावता दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता आमच्या देवाची आम्ही सेवा करच्या तुवे आमकां रायाळाली या जगी कुळी कशी केल्याय भक्त आपणाक लाभलेल्या सैतापासून संतोष पावो मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडून आपल्या देवाची वाकणी तांचे जिबेर आसून तांच्या सर भक्तां हिस्स जावं महिमा आनी वडवी आमच्या देवाची आम्ही सेवा करच्या तुवे आमकां रायाळानी या सगी कुळी कशी केल्याय आमच्या धारण करी नाका बागा सर्वेस्परा सुताळो आयकया सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू जेरुजालेमा लागसर पावतस आपली दिश्ट शहरा वयर घालन तो रोडलो आनी म्हणालो समाधानेक व्हरून पावयता ती वाट तूं आज पुणी जाणा जाल्ले जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यांत आवन ती लिपोन आसा वय येतेले दीस जेद्वां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्तें नाश करतले तुजे थंय फातराचेर फातोर उरोवंक ते सोडचे नात कित्याक देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो काळ तूं वळखल नाय देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता
भयणीनो आनी भावानो, मनीस आमचे तुमचे मोदें केदाळा रडता आनी खंयच्या कारणांक लागून रडता म्हणलें आमी जाणाव, तें सांगची गरज ना. थोडीं कारण नासतनाय रडटात. पूण आयच्या पयल्या वचपांत जुवांव रडलो काल्या गुत्ते देवाक योग्य जाल्लो कोणी ना म्हणून रडलो. संवसारांत सगळ्या संवसारांत देवाक फावो जाल्लो एकलोय ना म्हणून जुवांव रडलो पयल्या वचपान. कोण म्हणी आमच्या पैकी रडल्यात गे देवाक योग्य जाल्लो आमगेर या आमच्या वाड्यांत या फिरगजेंत कोणी ना म्हूण कोणी रडल्यात गे ना बा. तशें रडल्यार हाका समाना म्हणटात तुमी. त्या कारणाक देवाक फावो जाल्लो कोणी ना म्हूण कोणी रडना. तें पयल्या वचपाची गजाल. आयच्या शुभ वर्तेन जेजू रडलो. जेजू रडलो जेरुजालेमाक आनी जेरुजालेमांत आशिल्ल्या लोकांक पळोवन चिंतून तो रडलो. कारण कालें गुत्ते कारण पयलें वचपाचेंत देव भेटोवंक आयिल्लो काळ जेरुजालेमाच्या लोकांनी वळखलो ना. जेजू आयिल्लो जेरुजालेमाक जेजू मुखांत्र देव मनशाक भेटोवंक आयला म्हणलें कोणेय वळखना. मोर येसपूत म्हूण वळखले जुज येसपूत म्हूण वळखले शिवाय देव आमकां जेजू मुखान भेटोवंक आयला म्हूण ते वळखना. 2 फावटी जेजू रडलो पवित्र पुस्तकांत. एक आयच्या दिसा जेरुजालेमाच्या लोकांक पळोवन. जेरुजालेमाच्या म्हळ्यार उडास दवरा ताचेच धर्माचो लोक जेजूच्याच जुदेव धर्माचो लोक अन्य धर्माच्या लोकांक पळोवन जेजू रडना. खंय उल्लेख ना. ताच्याच धर्माच्या ताच्याच लोकांक पळोवन रडलो. दुसरें आनी एक फावटी जेजू रडलो तें जुवांवन बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 11 वाक्य 30 आनी 5 लाजराच्या फोंडा लागीं रडलो. चडाव जाण चिंतात लाजार ताचे मोगास देखून लाजार मेलो म्हणून तो रडलो म्हणून. खंडीत जावन लाजार मेल्ल्या तो रडोंक गुत्तना. लाजार मेल्ल्या खातीर तो रडना. लाजार मेल्ल्या खातीर रडता जाल्लो जाल्यार तो लाजार पिड्यान पडला म्हणटना येता आसलो ताका गूण करूं येवंकूच ना. लाजार मेल्ली खबर मेळ्ळ्यार लाजाराच्या मरणा दिसा येवना 4 दिसा उपरांत आयिल्लो. त्या देखून तो लाजारा खातीर मेल्लो न्ही. बगार मेल्ल्या लाजाराच्या विशांत दुखेस्त जावन बेजारा येवन आयिल्ले पळय ते सुमार जाण पोंडा लागीं आनी पोंडाच्या दिशे दिशेन तांकां पळोवन रडलो. जीव आसल्ल्यांक पळोवन रडलो. कित्याक ह्या जेजू मुखांत्र देव तांकां भेटोवंक आयला म्हणून त्या पोंडा लागीं आनी पोंडाच्या लाजाराच्या पोंडा पयस आहले कोणूच वळखले नात म्हूण चिंतून तो रडलो. जेरुजालेम आमचें जेरुजालेम तें इज्रायलांतलें न्ही. आमचें तुमचें जेरुजालेम म्हळ्यार कातोलीक पवित्र सभा. कातोलीक पवित्र सभा जेरुजालेमाच्या कितले की वयर आसा. कित्याक गोते जेरुजालेम केवल शांतीचो गांव पूण कातोलीक पवित्र सभा खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कूड. कितले वयले स्थान आसा पळया जेरुजालेमा मुखार. आनी ह्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाल्ले आमकां तुमकां पळोवन जेजू रडता गे रडात गे. 8 म्हयने आदीं संवसारभर आनी आमच्या देशांत कोरोना पिडा आयली. कोरोना पिड्याचो वेळ देव आमकां भेटोवंक आयिल्लो काळ. पिडा देवातावन येना. खंयचीच पिडा देवातावन येवंकी साध्य ना आनी देवान धाडूंकी साध्य ना. कित्याक देव म्हळ्यार देवच. खंयचेंत खोटेपण संवसारांत जावं दी वादळ भुंयकांपणी जड वारें या आवड भरचे खंयचेंत खोटेपण या पिडा देवातावन येवंक साध्य ना आनी देव धाडिना. मनशाच्या कर्मा निमतीत येवचें सगळें खोटेपण थोडे फावटी संवसारी नियमा प्रमाणे येता. पूण हर एक ह्या संवसाराची पिडा जावं दी विघ्न जावं दी अनवर जावं दी आकान जावं दी खोटेपण जावं दी देव आमकां भेटोवंक येवचो काळ म्हूण आमी वळखत गे. वळखना जाल्यार जेजू आजुनी रडता. कोणाक पळोवन
आमकां पळोवन कोरोना पिडेक पळोवन तो रडना, आमकां पळोवन तो रडटा. कित्याक म्हळ्यार हर एक खोटेपण ह्या संवसारांतलें बरेपण जावन बदलूंक कातोलीक पवित्र सभा आसची. आनी आमी कातोलीक क्रिस्तांव आसचे काल्याक म्हळ्यार कुर्सायिल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे आमी कित्याक म्हळ्यार खंयसर खोटेपण आसा थंयसर बरेपण हाड. आनी खोटेपण आसले कडेन बरेपण हाडचे देव आमकां भेटोवंक येवचो काळ. देवान आमकां भेटोवंक येवचें त्या खातीर त्या देखून हर एक क्रिस्तांव कातोलीक देवाच्या काकुळतीचो आनी सोंसणीकायेचो एक दूत. एवरी क्रिश्चन कॅथलिक इज एन एजंट ऑफ गॉड्स लव, मर्सी अँड टॉलरन्स. खेदळा आमचे तुमचे मध्ये ह्या संवसारांत घडचे विविध तरांची विघ्नां, आनवारां, पिडा, आडोवंक जायनातली पिडा, आडोवंक जायनातले अडखळी येतात. त्या वेळार तुका आनी म्हाका देव भेटोवंक येता. काल्याक गोताय तुजे थंय आसची देवाची सोंसणीकाय आनीकी वाडय. तुजे थंय आसची देवाची काकुळतानकी चडय. आनी ह्या खोटेपण आसले कडेन, मनस्ताप आसले कडेन, विरोधपण आसले कडेन तूं तुजें बरेपण व्हरून वतय. त्या खातीर जेजू रडटा. आमच्या तुमच्या मध्ये मनीस कितले जाण आमच्या तुमच्या मध्ये कोरोना पिडेतावन आमकां निवार म्हणून 20 जाणांनी मागलां. पूण कोरोना पिडेच्या ह्या संदर्भात देवा हांवें म्हजे थंय तुजी काकुळतान इल्ली म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी चडोवंक हांव आशेता म्हणून कितल्या जाणांनी मागलां. कोरोना पिडे उपरांत लॉकडावन आयलें. आनी एक काळ देव आमकां भेटोवंक आयिल्लो वेळ. अंगडी सामानाची अंगडी सोडल्या खंयचे अंगडी वचोंक ना, इगर्जे बिलकुल वचोंक ना. हे लॉकडावना मुखार देव आमकां कसो भेटोवंक आयलो गोताय. आनी पुरो थंय हांगा इगर्जेंत देवाक मेळोंक वचे रावय. तुज्या भितर देवाक मेळ. देखून लॉकडावन भितर बस, भायर येवंक ना. तुजे भितर देवाक भेट म्हळ्यार म्हजे भितर देवाक भेटचें म्हळ्यार कालें म्हजे थंय ह्या लॉकडावनाच्या वेळार म्हजे थंय देवाची सोंसणीकाय आनिल्ली हांवें वाडयची. आज सोंसणीकायेचें मस्त उणेपण आसा. आज एकामेकाक सोंसून व्हरचें म्हळ्यार देवा सर्वेस परा 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार 20 जाणां. एकामेकाक सुदारसून व्हरचें म्हळ्यार आजकाल बारीक कश्टांचें जालां. एकामेकाक समजून व्हरचें आनी एक दीस वेता वेता अडखळी सडटात मोगाच्या न्हू उणें जायनात. एक पिडा गेला आनी एक पिडा तयार आसता. एक लापडे मूग जाताना आनी एक लापडे रेडी आसता. हे कित्याक गोते आसता? या लापड्या मुखांतर, या अडखळी मुखांतर, या दोशी मुखांतर देव आमकां भेटोवंक येता. खंयचेच अडखळी देवातावन येनात, खंयचेच दोशी देवातावन येनात. पूण आयिल्ल्या अडखळी, दोशी, उपाद्र आनी कल तेंचे सवा विघ्न आनवारां मुखांतर देव आमकां भेटता. कोणेय चिंता नजो आमी खुशयेन आसतना, संतोषान आसतना आनी बऱ्यान आसतना देव येता म्हणून येना. देवाचें येणें तुमकां कळीत आसा. आतां येता सद्याक आद्वेंताचो काळ. देवाचें येणें सोर आयिल्ल्या बरी. सोर कितें फोन करन येता. इतल्या इतल्या वेळार येता, रेडी रावा, भांगार आनी पयशे खंय दवरल्यात म्हणून सांगा म्हणून सांगून येता. सोरा बरी देवाचें येणें. देखून ही दीस पडते जिवितांत आमच्या जिणयेंत, आमच्या शेजाऱ्याच्या, आमच्या घरा भितर एक हांव तो उपाद्र मुग जाताना आनी एक उपाद्र, एक अडखळ आखेर जाताना आनी एक अडखळ देव आमकां भेटोवंक आयिल्लो वेळ. देखून देवाची काकुळत आनीकी हांवें वाडयचय, आनीकी हांवें चडयचय. ह्या खातीर हांवें मागचय. देवा म्हजे थंय म्हज्या उतरांनी, म्हज्या चिंतपांनी, म्हज्या अंतस्करणांत, म्हज्या काळजांत आनी मोगांत असले अडखळी आनी समस्या येताना मोगाचो पर्याय, सोंसणीकायेचें एक सोल्युशन हांवें हाडूंक हांव मुखार सरोंक म्हाका धैर्य दी म्हूण मागचय. त्या खातीर जेजू रडलो. देखून दुस्मानाचो उल्लेख केला. दुस्मान म्हळ्यार तुमी चिंती नाकात. आमचे दुस्मान BJPचे या बजरंग दळाचे न्हय, बिलकुल न्हय.
आमचे दुस्मान ते न्यू लाईफाक गेल्ले, ह्या विविध क्रिस्तांव वांगडा गेल्लेय नाही. ते आमकां विरोध आसूंक पुरो, पूण ते आमचे दुस्मान न्ही. आमचे दुस्मान कोण गोताय? आमचे दुस्मान आमचे भितर आसची उणें जाल्ली देवाची काकुळट. आमचे दुस्मान आमचे भितर लेत. कातोलीक पवित्र सभेचे दुस्मान कोण गोताय? कातोलीक पवित्र सभेन बावतिस्मानी क्रिस्त मेळिल्ले बायले न्ही. जेजून म्हणलें पळय, तुमच्या पैकी न्ही, त्या 12 जाणां पैकी 12 जाणां मोगान विंचून काडिल्ले जेजून. आनी त्या मोगान विंचून काडल्या 12 जाणां म्हणाले पळय, तुमच्या पैकी एकलो, तुमच्या भितरलो तेकलो गतान परातीन करतलो. आमचे दुस्मान भितरले, आमी बायल्यांक बोट जगचे. ते विरोध आसूंक पुरो, ती दुसरी गजाल. विरोधपणान कांय जायना. विरोधपण आसल्या कडेन आमी आमचें बरेपण चड वाडयलें जाल्यार विरोधपण बरेपणान बदलता. देखून देव आमकां भेटोवंक वेळ. त्या खातीर आजकाल मनीस सोंसणीकाय उणें जावन काकुळट उणें जाल्या. काकुळटी खातीर देवा म्हजी काकुळट कर, देवा म्हजो म्हाका पाव म्हणून मागता. ती देवा म्हजी काकुळट कर म्हणून जिबेन मागतात पळय, त्या जिबेंत काकुळटीची कितलीं उतरां वळटात. त्या जिबेंत देवा म्हज्या कुमकेक म्हणटा पळय, त्या जिबेंत कुमकेची कितलीं कार्य हेरांक मेळटात. तो जावन आसा देव आमकां भेटोवंक येवचो वेळ. देखून जेजू रडता एकूच कारणा खातीर जेजून रडचें. जेजूची काकुळट, जेजूची दयाळाय, जेजूची मोवळाय आनी जेजूची ती बिरमतकाय दीस वेता वेता आमच्या जिवितांत वाडोवंक आमी पेसाडी जाय. त्या वेळार ही सगळी तेंते सवां, खोटेपणां, आन्नाडीपणां आनी विविध तरांची लापडे जिवितांत आमचे येताना ही बरल्ली जेजूची सोंसणीकाय, आमचे थंय बरल्ली जेजूची काकुळट आमी वतली जाल्यार सगळें दुस्मानकायेक पावना, बगार साल्वासावांक शेवटाक पावता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, वो काळ, आयचो वेळ, दीस पडतें जिविताचो हर एक दीस देव आमकां भेटोवंक येता. बरेपणाच्या घडितांनी न्ही, खोट्या घडिता मुखांतर, संवसारीक खोटेपणा मुखान देव आमकां भेटोवंक येवचो संदर्भार आमचे ते देवाची काकुळट दीस वेता वेता वाडया. देवाचे मोग, देवाचे दयाळाय आमचे ते दीस वेता वेता आमी सडया. त्या वेळार खंयचेच कोडू परिस्थितीन जावं दे, देव आमकां भेटोवंक येतना आमी थंयसर समाधान, संतोष, एकवट आनी मोग हाडूंक पावतले. आनी जेजू बिलकुल त्या संदर्भात रडचो ना. देवाक आमच्या नांवान संतोषान अर्गां दितलो. उबे रावत. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमकां भेटोवंक येवचो वेळ आनी काळ आज उदेला. हर एका घडये देव आमकां भेटोवंक येवचो सन्निवेश आनी तशेंच मनशाय आमकां सबार अवकाशी आसा. हर एक देवाची भेट आमचे थंय आसची. देवाची सोंसणीकाय, देवाची दयाळाय आनी मोवळाय आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी वाडोवंक आनी सोडोवंक एक वाट जावन आमी घेवचे खातीर ह्या मागणे वेळे आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आमच्या पापा साहेबाचेर, आमच्या दिएसीजीच्या गवळ्यांचेर, सोमेस्त गवळी बापांचेर, याजकांचेर, धर्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजे बेसांव घाल. तांचो मिसांव वावर पवित्र त्रिंद्रादीच्या स्पिरितान भरलेलो तसलो कर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताब्यान दिल्ले परजेक मोगान चलोवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर पिडेस्त आनी प्रायस्त भावा भयणीक तूं सांबाळ. तांणी भोगचे एकसुरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पिता. पवित्र त्रिंद्रादीच्या आदर्श काल आवय बापायंक वडिलांक मान आनी गौरव दिवंक
आनी कुटुंबाचो बांद घट करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना व्हायरसाचो असो विस्तारून आजच्या ह्या काळार जायत्या जाणांनी आपलो जीव वगडायला आसता. तांकां सशना विशय मागता आसतना अस्वस्थ जाल्ल्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या सालोरेसाच्या बासिलिकाक व्हड बावार्थान येवच्या भक्तिकांचेर बासिलिकाची जबाबदारी काण गेल्ल्या रेक्टर बापांचेर, सहाय्यक याजकांचेर, बासिलिकाच्या प्रगतीच्या कामाचेर नोवेनाच्या दिसांनी आमचे पासून मिसाचे बलिदान भेटोवच्या याजकांचेर, बासिलिकाच्या दानींचेर तुजी बिंसणार आशिर्वादां घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा देवा, दीस वेता वेता संवसारार तशेंच आमच्याय जिवितान अडखळी, विघ्नां, आनवारां, पिडा, तेंतेसवां सोडून वेतना आमच्या कुडींत, आमच्या काळजांत आनी मनांत तुजी काकुळत, तुजें बोगसणें, तुजी दयाळाय आनी सोंसणीकाय वाडोवन तुवेसो. ह्या मुखांत्र आमी कितें आमच्या मागण्यांत मागता तें खरेंच आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी जिवें जावन खरेंच आमी त्या प्रमाणे जियोंक आनी हर एक भेट तुजी खोटेपणांतावन बरेपण हाडूंक तुवें आमकां दिवचो अवकाश जावन आमी घेवंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणी, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची आपली वाट करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचें जिवीत तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतलो रेस तुज्या भक्ताच्या मनाकी परब संभ्रमूंक तुजे पळय सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवून देवा तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासतांव. मनशा कुळाक तो तुजो थारणसो शब्द, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा समेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सरशिले पयस पयस गेल्ले हांव, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडले. तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुता क्रुसार मरोंक दिलें. ताणें आमकां बोगसाणें जोडून घेतलें तें आमी आतां संभ्रमतांव आनी तुका हें प्रार्थना करतांव. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेतांव, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुडका जोडून दिवच्याक तो मरोंक वेतलो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतले. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. बावर्तस गुट पर गोठुया. तुझ्या
सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुतांनी आपले मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घाला. देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोगसणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो. आमचो वेगळाचार तो काडून उडोव आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या आनी अख्खे देवाचे परजेच्या एकवटांत तो आमकां सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणा जावन आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशें तूं आमकां हांगा भाग्यवंत हांव मरे देवाच्या माये आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय, तशें सगळ्या जाती कातीच्या आनी देशा भासांच्या मनशांक सशणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं, जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. जेजून आमकां पवित्र आत्म्यान बरोवन आपल्या बापाची भुरगीं केली. वस्तू मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घालता तें प्रार्थना एकवटी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दिया. साकून घेयात आनी पळयात. सोमी जेजू कितलो मोवाळ गोड
ताका घेवन दोशी जाता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुसोडीत कर. गरिबांचे आनी आनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. प्रधान या जाग जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयले जावन आसात. मानादीक बाप कॅनूर बरबोजा कांडलूर पिर्गेजेचे पिर्गज याजाक, तांच्या उजव्याक आसात मानादीक बाप
मेलवेल रॉय लोबो आमच्या आत्तोर पिरगेजीचे सहायक विगार तांकां आमी तुमच्या नांवी आभार मानता आनी देव बरें करो म्हणटा. सर्वेस पोरू तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर पोदवेदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Saloresak magne, ezete von martiras saloresa, तरण्या प्रायरस भावार्था खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या. आयक आमचे कालते मागणे, वर्त्या पातयेणेर आमी तुजे सरशी आयल्या. जीव भावार्थ तीर बरवसो, देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभावार्थ्यांक आनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचें राज्य संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन बागी मरण मरोन सरकार तुजे संगता सासनाक देवाक उगळसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरा मापासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोसोवच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदार देवा बागेवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेंडा आमी पालवैशी कर म्हण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पिडेस्तांचेर मागणे. सोम्याचे नांवी आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. सोमी तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दोस्काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां
जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. आमेन. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.